आमच्या बाबा विनोद्या तुझी मोसत भागो साक्षी दिवं जेजू बाबा बोरसो उर्बेन बोल आमकां जागोय सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे पासोन आगामोयमा बाबा जेजू powiedadnia argamoyma sasna susewaza amcia baba tudzie pason argamoyma Baba Jezu powiedadnia argamoyma sasna हांव पावलो सोजा ह्या गांवचो धाकटुलो आमचो गांव म्हण धाकटुलो म्हणल्यार एका तेंपार हें व्हडलें शार सांगतात ते भाशेन आमचे वडील आनी ही इगोर्ज आहा ती आमची साऊथ सायबिणीची आदली इगोर्ज सांगतात ते भाशेन 16व्या शेंकड्यान ती बांदली आनी मागीर 18व्या शेंकड्यान कितें तरी उजो लागून कितें तरी डिस्ट्रॉय जाली ती म्हाका दिसता हांव ह्या जाग्यार म्हजें मोत येयल्या तेन्नासान म्हणपाक जाता 4-5 वर्सांचेर पासून आमी हिंगा येताले इस्कुला म्हाका दिसता SCC आहा तेन्ना पासून आमी हिंगा लिसांव करपा येताले आय डीड माय SCC इन 1983 आतां आमचे वडील सांगता ते भाशेन तेच्या पयलीं हिंगा जायतें देवस्पण आमचें धर्माचें देवस्पण चलतालें आनी आतांय चलता आतां सांगता ते भाशेन आतां तुमकां हें तें कोपेल दिसता तें कोपेल म्हाका दिसता जायतीं वर्सां जालीं जायतो लोक येतालो हिंगा आपले हे तोरिशी मागणी करपाक केन्ना कितें जाता पावस रावपाक एक भाशेन सुवात आसूंक ना पावस बाकी इल्लो येतालो थिंगा आमचो फुरीस आसलो ते आमचे फादर प्रोत फार्याक दिसलें लोक येता लोकांक मातसो इनकन्विनियन्स जाता सो तेन्ना ते आपले मोतीन तेणें तें कोपेल बांदलें आनी तेन्ना कोपेल बांदलो तेन्ना सावन ह्या जाग्यार आनीक आमचें साऊथ सायबिणीचें देवस्थान वाडलें आतां म्हाका तो रायट हांव सांगता ते भाशेन म्हजे भुरगेपणा 5-6 वर्सांचे पिरायेर सावन म्हाका उगड आसा आतां रायट नाव हांव म्हजी एज आतां 56 जाल्या आतां हो सकयल्यान आसा तो आमचो दर्यो एवटेन आसा जायते कांतोर दिसता पड ह्या दर्यान लोक झाड घालता आनी कितें कोण तरी फुटांनी घालता पण म्हणटा फुटांनी खूंय मारल्यार इगोज सकयल फुटांनी मारले हे आमचे पयलींचे लँडमार्क आमच्या दर्याचे देगये वयले लँडमार्क हे आमचे आयज तेकार जे भाव फुटांनी घालतात तेन्ना तेंचे फुटांनी खूंय मारल्यार इगोज सकयल मारल्या हो थिंगा मुखार ओगरार म्हणटा ओगरार मारल्या सो आमचो इगोज हांव न्हू आतां सांगता ते भाशेन जायते तितून ह्या ती इगोज मोडली आनी म्हाका म्हजे श्यामायन सांगली खबर आसा श्यामाय मेल्यार घडये आतां 100 वर्सां मायज जालीं म्हणटात हे इगोर्जेचे फेस्त जाता हे इगोर्जेची गांठ खूंय तरी हिंगा उदकान पडली आसा कांय लोकांन ते इगोर्जे तेंचो आमचे सांगला ते भाशेन ते आवाज पासून येता लोकांक ते गांठीचो सो घडये ती सायबीण आमकां कितें सांगपाक सोदता आमचे पासत ती देवा लागीं कितें तरी विनोयती कोत्ता आसतलो गांव सांबाळे गांवचेर उजवाड घाल म्हण आतां तें कोपेल आहा त्या कोपेलाचें वर्साक एक फेस्त जाता इगोर्जेचें मागीर आतां हालीं आमचो आतां बरें सारकें सैमीक सोबाय वाडयल्या बरीं झाडां गार्डन केलां बरें निवळ वातावरण जायतो लोक येता लाखांनी लोक येता आतां मातसो पयलीं खबर ही आतां म्हणजे फेस्ताची खबर जाली हाजे मातसो पयलीं सांगलें जाल्यार आमचें कोपेलाचें फेस्त जाता वर्साक एक मुखार एक आमचो आंज बोडया गार्डन एंजल राखण बोडयाचो फुरीस आहा तेचें फेस्त आनी हे आमचे भुरगेपणासून ह्या दोनी फुरसाचे फेस्ताक आनी कोपेलाचे फेस्ताक आमी हिंगा गांवसूर हांगासर तियात्र कोत्ताले तो ग्रावंड सो दिसता तुमकां तो सगलो इगोर्जेन प्लस सगळे भुरग्यांनी हें करून आपलो मेहनत करून ही सारकी वस्त हें बरो क्लीन मेंटेन केलो आमी हिंगा हेडपाचे सगळे आमी क्रिस्तांवच न्हू बाकीचे लोक येताले सगळे बरे एकचार आतां कितें जालां आमच्या तियात्रान आमचे तियात्र बेजिकली आमगेले बरोवपा आसले हिंगा कोण संपलो सर्गेस्त आमचो
चार्ल्स फेर्नांडीस, मागीर आमचो ब्राज डिमेल, गोंयभर केल्यात तेणी तियात्र. ह्या तियात्रां हांवें तर म्हाका दिसता हांवें 15-16 पावटी तरी भाग घेतला. तशें करून इवन हिंदू लोकांनी आमच्या तियात्रान भाग घेतला. हांव कित्याक सांगपाक सोदतां, आमचो हे भाशेन आमचो ह्या गांवान एकचार आसलो. आतां कांय लोकांक घडये मातशें कितें कोणाची नजर घडये लागले जायत, वायट नजर लागले जायत म्हणून आमकां दिसता हो जो आमचो पयलो एकचार सगळे मदें एकचार आसलो तो साऊथ सायबिणीन सांबाळून दवरचो अशें म्हाका दिसता. आनी मागता साऊथ सायबिण्यालय जंय तर कोणाचे तकलेन दुसरे भाशेन कितें वायट विचार येयले ते तेंचेर तेणें आपलें बेसांव घालचें आनी तांकां बरें मोन दिवचें, बरे भाशेन रावपाक. सुसेवासा आमच्या बाबा तुझे पासोन argamoyman Bapa Jesu, pamiętania argamoy